देवा दिन जाल्ल्या मानेस बोनिफास पिंटोच्या मोरणांतय ताच्या दुखेस्त कुटुंबाच्यांक तशेंच ताच्या मोगाच्या इश्टांक ताच्या अंतीम पयणार ताका भेटोवची श्रद्धांजली. देवा दिन कोंकण कोगुण विल्फी रिबिंबस आपल्या एका पदांत अशें म्हणटा, हांगासर तुजी प्राय मनशां बरची न्ही वर्सांनी, हांगासर तुजी ग्रेस्तकाय ती चुकची न्ही पयशांनी. हांव आमचें बरोवंक जाय आमच्या कांय बऱ्या करण्यांनी, ग्रेस्त आमी आसूंक जाय सदां पेल्याच्या गरजांनी. भोव अपुरब्याची उतरां मनशा जिविताक लक्ती जावची वय मोगाच्या न्हू. आमचो सर्वांतो मोगाचो बोनिफास पिंटो ह्या उतरांक सरी जावन जियेलो म्हूण येता. एक सादो मैपाशी एक मनीस, तो ताच्या कुटुंबाच्यांक तो बाबा, थोड्यांक तो मॅनेजर आनी थोड्यांक बेन्नाब. उतरांनी मोवळ, गुणांनी गिरेस्त, वावरांत नीत, वेळाक महत्व. डॉन बॉस्को दफ्तरांत मॅनेजर जावन 20 वर्सां सेवा दिवन ह्या संवसाराक अवचित्य आदेश मागून सर्गाराजाची वाट धरून गेलो. थोड्या तेंपात हांव मारेकार पिडेक बली जावन सोंसणिकायेचे रुजवात दिवन कश्टांक फूड करून आयतारा काल दनपारां 12 वरार ताणें प्राण सोडलो. 62 वर्सांचो जिवीत संपयले बेन्नाब आमकां ना जालो. ताच्या जिविताचो परदो घडलो. मनशाचें जीवन ल्हान एक पॉयन, संवसार म्हणल्या दर्यांत. खंयसर पावल्यारी पाटी गोवन मरना फोंडा पर्यंत. 1962 जुनाच्या 19 तारखेर देवा दिन सिप्रियन पिंटो आनी रिटा पिंटो हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी मलगडो बेन्नाब म्हणजे बोनिफास पिंटो. उपरांतली सौगा चेडवां जिन्ना, लोना, डायाना आनी आशा. आवय बापूय आनी भुरगीं भोव संतोशान हांसून खेळून माया मोगान मुख्खा पिरगजेंत तांणी आपलें जिवीत सारलें. उपरांत थोड्या कारणांक लागून मुख्खा पिरगत सोडून ती जप्पू पिरगेजेक येवन वस्ती केली. जप्पू येवन रावल्या उपरांत बेन्नाब इल्लो तेंप एका रेडीमेड वस्तुराच्या शॉपांत कामाक विकलो खंय. त्या उपरांत मॅको कंपनींत 3 वर्सां ताणें काम केलें. उपरांत डॉन बॉस्को हॉलाक एका मॅनेजराचो पोस्ट खाली आसा म्हणलें जाहिरात पळोवन, पोस्ट खाली आसा म्हणलें ताणें चिंतून तक्षण इंटरव्यूवाक आयलो आनी इंटरव्यूवान तो पास जालो आनी कोंकणी नाटक सभेचो मॅनेजर जावन कामाक लागलो. अशें 20 वर्सां तो डॉन बॉस्को हॉलाचो मॅनेजर जावन आतां म्हणसरी तो वावर नासलो. बेन्नाब मॅनेजर जावन आपल्या कोंकणी नाटक सभेच्या दफ्तरांत निस्वार्थपणी वावरलो. हर एक दीस वेळार हजर जावन आपली जबाबदारी घेतालो. ताच्या तोंडार हांसो मजवणातलो. वावर आसूं कितलोय बरो आसल्यारी, म्हणल्यार बरो आसल्यारी
शांत स्वभावान आणि खालतापणान हर एक काम तो सलिसायेन करतालो. नाटक जावं, स्पर्धो जावं, काजार जावं वा संगीत सांज जावं वा इतर खंयच्याय कार्यान बेन्ना व्हडा संतोशान जबाबदारेन सर सारके जायशे पळयतालो. मनशा सैमावान इल्लो राग आयल्यारी तूं दाखयनातलो. आपणाची जबाबदारी कितें म्हूण तो बरें जाणा आसलो. असलो व्यक्ती हजारांत एकलो मात्र मेळचो आनी तो ना, आनी तो फाटी येना. आपल्या आवयक आनी भयण्यांक मोगाचो बाबा जावन आपल्या आवयन जतनेन ताका सांबाळतालो. भयण्यांक ताचो बरो फुडार बांदूंक आपूण आंकवार रावन एक सॅक्रिफीस करून तो कुटुंबाक एक दिगो जालो. 4 दीस हे जिवीत आमचें, जल्मोवचे, जियोवचे, मरचे. मरतच सर मातयेंत जमता पूण बरेपण मात्र हांगाच उरचें. वय बेन्ना जल्मालो, जियेलो आनी सैमीक दृश्टीन अंतरलो. पूण आमच्या काळजा मनांत तो शाश्वत आसतलो. ताचो वावर आमकां सर्वांक एक प्रेरण, तो एक मार्गदर्शक, तो एक सकत. ताची अर्थीक स्थिती बरी नातिल्ली, तशें ग्रस्तकाय ताजे कडेन कांय नातिल्लें. पूण ताजी जिणी ताच्या बऱ्या शेगोनांनी ग्रस्त गेली. बेन्नाबा, सर तुज्या केर जालें. सर हांगासर संपदलें. ह्या संवसाराचे पयण संपता आसतना सरकार तुजी जिणी प्रारंभ जाली. उस्वास आसतना जीव, उस्वास ना तर निर्जीव. तुजे वेगळासर हा तुज्या कुटुंबाच्या, तुज्या इश्टांक दूख हाडटा. वय पूण कितें करचें? देवाच्या उल्याक तुवें खालतीमान गलीजय पडली. फाल्यां आमचेय जिवीत तेच बरी. आपूण हें निराकरसूंक जायना, चोडू करूंक अवकाशय ना. जल्म आरंभ आनी मरण अंती. ताज्या संवसारी पयणा वेळार जोर तो सुकोवन पडला, त्या सुखीचे भोगसाणे देव ताका दिवन दी. ताच्या कुटुंबाच्या इश्टांक, वाड्यागारांक, सर्वांक हांव पुजोवन फाटयतां आनी तो तुमकां मागून धाडटलो. आदेवस तुका, आदेवस तुका बेन्नाबा, आदेवस. खंय वताय तूं पयणाऱ्या? पयण तुजे एक सुरी. देव तुका देव. ससनाचो विशय, ससनाचो विशय दी ताका येसुम्या आनी निरंतर ताका ताजेर फंगोवन दी. समाधानान तो विशय घेवन दी. आमेन.